ताका लागून पोल्युशन कंट्रोल आसतलें, एनवायरमेंट आसतलें किंवा बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी खूब बऱ्या पद्दतीन तें मॉनिटर करपाचें काम जें आसा हें स्वता प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट डे टू डे रिव्यू घेवन हे आमी मॉनिटर करता आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल हो अचीव करपा खातीर म्हणजे सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसतलें. स्पीकर सर, एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना की सगळे जाण NEP 2020 नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी पयले फावटी 40 वर्सांच्या उपरांत ह्या देशाक एड्युकेशन पॉलिसी मेळ्ळी जी म्हणजे राष्ट्रीय धोरण ठरोवपाची पॉलिसी म्हणपाक काय हरकत ना. जेणे करून आमी पळयता की विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न जर पळयतलें आसत जाल्यार त्या नवीन एड्युकेशन पॉलिसीन जे फ्रेमवर्क ठरयल्या ताच्या प्रमाणे फ्रॉम द प्रायमरी एड्युकेशन टू हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन हाज्या पर्यंत वेगवेगळे आसा. स्पीकर सर, आतांच LOP उलयता आसतना तेन्ना हांव एकूच फक्त बाकीचे मागीर उल्लेख करता. 4000 कंप्लेन म्हणपा लागलो दिलो. 4000 कंप्लेन इज नॉट ऑन NEP बट इज रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ द एकाडेमीक इयर. त्यांनी एकूच काढली आणि सगळ्यांनी प्रिंट काढले तेजेर आणि तश्याक तश्ची दिली. Speaker sir, 4000 is related to NEP. Speaker Your sir, answer yesterday says that. Speaker sir, it is regarding the starting of academic year in the April. हांव क्लियर सांगता, तू परत एकदा पळय. आनी त्यो कितें जाला खबर आहा, एकट्यानूच काडल्या आनी 4000 जाणांक दिल्या. धाडा म्हणून तुमी तेणी 4000 धाडले जाल्यार म्हाका खबर ना. कंप्लेन ते तुवें चेक केले. रिगार्डिंग द एकाडेमिक इयर आमी एप्रिलांत सुरू केले. 4000 कंप्लेन इज अ कंप्लेन. अरे कंप्लेन इज अ कंप्लेन कित्याक ती पळय मरे तू. Against NEP, your department has given. Not against the NEP, against the starting of the academic year in the April. ताच्या खातीर आशिल्ल्यो त्यो आनी त्यो बी त्यो एकट्यानूच केल्या. 4000 प्रिंट काडल्या दुसऱ्याच्या नांवार तसो कांयच बदलूंक ना. तश्यो धाडून दिल्या तेणी त्यो. म्हणजे अशी बी मानसिकता आसता हाचो विचार कर. तें कळप गरजेचें आसा. ओके, म्हणून म्हणटा की स्कूल एड्युकेशन सांगता आसतना आमच्या समग्र शिक्षा अभियानान आमी 100% लिटरसी हो अचीव केलो. आणि 100% लिटरसी करता आसतना ग्रामपंचायतीन वचून कोण जाणटेली शिकान ताका वाचूंक बरोवंक येयना काय कितें म्हाका खूब बरें दिसलें. उल्हास ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत पूर्ण सगळ्या ग्रामपंचायतींनी पावले, सगळ्यांच्या बरोबर ताका बरोवपाक वाचपाक शिकयलें आणि आमी डिक्लेअर करूंक ना. स्पीकर साहेब, हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या सेक्रेटरी एड्युकेशन हांगासर स्वता आयली आणि आमच्या एका कार्यक्रमांतल्यान आमी जो कार्यक्रम केलो तितूंत तिणी डिक्लेअर केले. दे हॅव मॉनिटर, तेंच्यांनी बाकीचे सगळे पॅरामिटर्स ठरयल्ले, तातूंत तेंच्यांनी डिक्लेअर केले. स्पीकर सर, हय, थोड्योश्यो शाळा ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो रिपेर जायनासर उरल्यो हांव मान्य करता, हांव ना म्हणना. बट त्योय शाळा ज्यो आसा बेगिनात बेगीन रिपेर करतले. रिजन कंटिन्युअसली आमची रिपेर करपाक सुरू आसा. बट हे फावटी थोड्यो शाळा उरल्यो. बट प्रत्येक शाळेन अपग्रेडेशन करपा खातीर शाळा पूर्णता रिनोवेट करून ताका नवीन बेंचीस, नवीन बोर्ड दिवप हे आमच्या सरकारान ऑलरेडी सुरवात केला. म्हाका दिसता ह्या वर्साच्या पेरेन 100% शाळा ज्यो आसा ह्यो तांकां नवीन फर्निचर आनी तांचो रूफ हे जो आहा तो बदलून, जर खंयची एखादी दुसरी शाळा म्हणजे टॉयलेट नासतर उरले आसत, तो जी शाळा सांगतालो म्हाका नावेलीची ती NOC ताका म्हणजे जाला कितें, शाळा बांदलेली 1962 तेन्ना शाळा बांदपाक जागो दिल्लो. आतां आमकां ती NOC दिना नवीन सेपरेट टॉयलेट बांदपा खातीर. जागा तो चर्चीची म्हणटा. म्हणून हांवें म्हटलें नावेलीच्या चर्चीच्या फादराक आमी पत्र बरयलां, तूंय ताका सांग. अरे 1962 तो जाग्यार ती शाळा बांदलेली आहा, ती आतां शाळा खंयची सोडूं हांव. आनी तितून आमचे 15 ते 20 भुरगे शिकता. आनी ताका NOC निदान टॉयलेट बांदपाक NOC सांग मुद्दाम म्हणून तुवें इंटरवीन कर. आनी ती टॉयलेट जी आसा पळय न्ही, हांव जाय जाल्यार तुवें नावेलीचो इंट्रस्ट आहा कितें तुका म्हणून म्हटलें कदाचित काय हरकत ना. हां, ओके, एनी हांव बट ती टॉयलेट बांदुया. पण म्हाकाय टॉयलेट जाता तितके बेगीन बांदलेली जाय ती, त्या खातीर ती टॉयलेट ते एड्युकेशना 25 पट इस्कॉल आली जून 4 तारखेने जालें. 4 तारखे जुनाच्या इस्कॉल स्टार्ट जायचे फुडें जे इस्कॉल पट उक्ती आली चप्पर एप्रिलाचे 7 तारखेक जाल्या ती इस्कॉला सुरू. 4 तारखे या जुना 4 तारखे इस्कॉल जेन्ना परत सुरवात जाली ती हय स्पीकर सर हांवें ना म्हणूंक ना, हांव तें मान्य करता. 25 इस्कॉला कडेन 25 स्कूल्स शाळा. स्पीकर सर, हे फावटी पावस मातसो बेगीन पडलो. ओके, 4 तारखे बेगीन पडो. मे म्हयन्यानूच पडलो, तो काम करपाक मेळोंक ना ही फावटी. ओके स्पीकर सर, आमचे डायरेक्टरेट ऑफ द हायर एड्युकेशन हांच्यांनी डिफरंट प्रोग्राम्स जे आसा पळय न्ही हे सुरवात केल्या आणि इट इज विथ द इंडस्ट्रीक ज्या पद्दतीचे म्हणजे इंटर्नशीप प्रोग्राम सुद्धा सुरवात केल्या. डिफरंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशना कडेन टायअप केल्या. डिफरंट जेणे करून ह्या फावटी भायर सरपी स्टुडंट्स ग्रॅज्युएट जावन जे आसतले हे वेल एक्सपिरियन्स्ड आसतले. म्हाका खूब बरें दिसलें की नॅक एक्रेडिटेशन जे आसा पळय न्ही
हे आमचे खांडोळा कॉलेज असतली, पेडण्या कॉलेज असतली किंवा आता साखळे कॉलेज आम्ही ट्राय करता. मडगावच्या कॉलेजीक आमच्या ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळो आणि इवन दो प्लेसमेंट जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट कॉलेजींनी आमी प्लेसमेंट सिस्टम जी ती सुरवात केल्या. आत्ता आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागला. म्हाका खात्री आसा की आमी टार्गेट दवरला फक्त NAP एक्रिडिशन न्ही तर गव्हर्मेंटाचे ग्रॅज्युएशन पास आउट जाल्या उपरांत एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टुडंट हे डायरेक्टली प्लेस जावपाक जाय डिफरंट इंडस्ट्रीनी. ते सिस्टम जे आसा ते सुरवात केला. म्हाका दिसता ह्या पद्धतीच्या प्रोग्रामांक आमकां खूब बरो सपोर्ट हो प्रायवेट इंडस्ट्रींतल्यान येवपाक लागला. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन यांच्या अंतर्गत आमच्यो ज्यो टेक्निकल कॉलेजीस इंजिनियरींग कॉलेजीस आनी बाकीच्यो ह्यो अपग्रेड करपा खातीर आमी सगळ्यो घेतल्या. हांवें तितून डिटेल वचना म्हणजे इंजिनियरींग कॉलेजी पासून त्यो बाकीच्यो सगळ्यो कॉलेजीस आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. हाजे स्कील डेव्हलपमेंटाचेर ऑलरेडी उलयला. स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग जे आहा पळय न्ही हे हांव बेस्ट ते म्हणना म्हाज्या डिपार्टमेंटान करपाक घेतला आणि म्हणून तर ताका लागून आमी वेरियस एक वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप करपाक शकले. मागीर फायनान्स डिपार्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात रिफॉर्म्स जे आसा हे फायनान्स डिपार्टमेंटान घडोवन हाडले. ताच्या अंतर्गत आसपी इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे आमची चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ही इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत चलता. स्पीकर सर तितून आमी ADI सेंटर हे सुरवात केला विच इज एन हँड होल्डिंग फॉर द न्यू एंटरप्रिनर्स जे जाता तांच्या खातीर हँड होल्डिंग करपाचें काम हे गांवांनी वचून करता. म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांनी बी लक्षात घेवचें. कोणाक जर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करपाक जाय आसत जाल्यार EDC कडेन कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत ते 40 भुरग्यां खातीर सुद्दां एका दिसाचो कॅम्प ऑर्गनायज करता जेणे करून जे स्वता एंटरप्रिनर जावपाक तयार आसा ताका वेगवेगळ्या पद्दतीन एंटरप्रिनरशीप कशी डेव्हलप करप हेच्यानी सुरवात केला. तुम्ही इनिशिएटिव्ह करून ADIच्या बरोबर कार्यक्रम जे आसा पळय न्ही हे EDCच्या अलॉंग विथ म्हणजे आमी एके वाटेंतल्यान ट्रेनिंग दिता दुसऱ्या वाटेंतल्यान लोन दिवपाचें काम आमचे EDC डिपार्टमेंट करता विच इज एट द रेट ऑफ फ्रॉम द 2% टू द 8%. 2% इन द रुरल वुमन आणि 8% हो मॅक्झिमम हायेस्ट लोन. बट CMRYच्या अंतर्गत खूप मोठ्या प्रमाणात लोनिंग जे आसा हे बऱ्या प्रमाणात गोंयकार स्वता घेवपाक लागलेले आसा कारण ताका क्रायटेरिया बी त्याच पद्दतीचे आसा. स्पीकर सर infrastructure sectors Goa State Infrastructure Development GSIDC which is a special purpose vehicle various projects जशे सांगल्या पळय न्ही त्या various project जे आसा हे आमी आमच्या वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन कंप्लीट करीत आसा. स्पीकर सर पयले फावटी आमी सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इंडिपेंडंट फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडटा आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चरची सगळी कामां ही एका सिंगल कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत हाडली आणि त्याच्या खातीर फायनान्शियल प्रोविजन हे इंडिपेंडंटली दवरले. जरी स्टाफ कमी आसलो जाल्यार डेप्युटेशनाचेर आमी PWDतलो स्टाफ हांगा सिवरेज कॉर्पोरेशनान हाडला आणि सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत म्हणजे वेगवेगळ्यो पयरच्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो सिस्टम्स आमी ज्यो हाडल्या म्हणजे इट इज अ व्हॅक्यूम सिवर नेटवर्क सिस्टम विच इज वन ऑफ द बेस्ट आणि ती पणजे मळ्या हांगासर आमी चालू केल्या आणि हांवें दोनदा वचून मुद्दामून पळय जाल्यार इट इज एन खूब बऱ्या पद्दतीची जी आहा पळय न्ही ही व्हॅक्यूम सिवर सिस्टम जी आसा पळय लो लायिंग एरियेन चलता ते अशें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता आसतना ओवरऑल गोंयचे सिवरेज कशा पद्दतीत डेव्हलप करचे हाजेर आमचे सिवरेज कॉर्पोरेशन हाज्याय फुडें आनिकूय बी म्हणजे बऱ्यांतलो बरो स्टाफ घेवन ते स्ट्रीमलायन करपाचें कारण सगळ्यांची चिंता आनी खंत तीच आसा की इन फ्युचर सिवरेजी खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात पैसे मोडटले. त्या तिथे जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आता बरें जालें जाल्यार इन लॉंग रन आमकां त्याच्या खातीर पैसे मोडचे पडचे ना. टँकर पासून ऑपरेशन पर्यंत हे सगळें काम जे आसा पळय न्ही हे आता फक्त आणि फक्त म्हणजे खंयसरूच घराची सिवरेज जोडणी आसतली किंवा नवीन पायपलायन घालप आसतली प्लांट चलोवप आसतली मेंटेनन्स आसतलो हे सगळे सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत जातले. वेगळे PWD डिपार्टमेंटाच्या वतीन कांयच जावचें ना. ते हांव खंयच्याच इन डिटेलान प्रोजेक्टान वचना बट गोंयांत ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा सिवरेज लायन घालपाची कारण बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमकां आमचे बीच न्हंयो आनी खंयसरूच पोल्युशन जर कंट्रोल करतले आसत लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. हांवें तशें सांगलां की सगळें कितें तें घालून त्या सिवरेजीच्या हातूंत जर वचत जाल्यार ते ब्लॉकेज हे ताका लागून जाता हे लोकांनी लक्षांत घेवपाक जाय म्हणून हे करचें अशें म्हजें म्हणणें आहा. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट स्पीकर सर दोन हातूंतल्यान डिवायड केले. DDW डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वॉटर आणि PWD डिपार्टमेंट जे आसा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हे फक्त रोड्स आनी बिल्डिंग्स पळयतले आणि रोड्स आनी बिल्डिंग्स पळयता आसतना सुद्दां रोड्सा खातीर इंडिपेंडंटली वेगळो CE आणि बिल्डिंग्सा खातीर वेगळो CE आणि DDW हे कंप्लिटली वेगळे डिपार्टमेंट करून त्याच्या खातीर वेगळो त्याचो हेड व CE आसतलो त्या डिपार्टमेंटाचो आणि ते डिपार्टमेंट वेगळ्या पद्दतीत काम करतले जेणे करून
प्लॅनिंग हे व्यवस्थित जावपाची गरज आसा. जर प्लॅनिंग व्यवस्थित जालें ना जाल्यार तेजें एक्झिक्युशन जावचें ना. जाल्यार कॉर्डिनेशन बिटवीन ऑल 4 डिपार्टमेंट्स म्हणपाक काय हरकत ना. इलेक्ट्रिसिटी, DDW, रोड्स ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या मदीं जेन्ना प्लॅनिंग आनी एक्झिक्युशन जातलें तेन्नाच परत परत रस्ते खणप म्हणजे तें सांगलां की हेन्स फोर्थ की ह्या पद्दतीचे प्रकार जावचे न्ही. म्हणूनय बी ह्या वर्साच्यान आमी ही काळजी जी आसा ही खूब मोठ्या प्रमाणात घेतल्या. आमी पळयताले की इंडिपेंडंट सी आमी बिल्डिंग्स डिव्हिजनाक दिल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात बिल्डिंग्स ज्यो आहा गव्हर्मेंटाच्यो पडीक त्यो रियूज आमी हाडपाक लागलेले आसा. रोड्साचे तुवें जे एज ऑफ नाव यू हॅव नॉट ब्लॅकलिस्टेड अ सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर. लास्ट टायम यू गिव अस एन अश्युरन्स की 30 पीपल वूड बी ब्लॅकलिस्टेड. त्याच्या फाटल्यान तुवें एकल्याकूय ब्लॅकलिस्ट केलें ना. आन्सरां तुगेलें बिकॉज सर आमी शोकॉज ऑलरेडी दिल्यो आनी तितूंतलो एकटो ब्लॅकलिस्ट जालो. आमी पयलीं शोकॉज दिल्यो तांच्यांनी ताच्या उपरांत I am not simply saying answer I'll speak during the demands of बिकॉज but you are not blacklisted. आयक खंयच्या क्वेश्चनाक तुका दिला खबर ना. आमी Rights. सगळ्यांक शोकॉज इश्यू कालचे इंतू दिल तुवें rights and above 50 lakhs they have a right. So as of now in Goa all the roads are checked. स्पीकर सर आमकां न्ही त्या रायट्साकूच काडून उडोवचो पडलो कारण आमकां ते पळयलें जाल्यार रायट्सूच फिक्सींग करपाक लागलो. ऑलरेडी रायट्साक काडून उडयलो. ते रायट्सा काडून फिक्सिंग कोते ते तुम चोवपाचें ते म्हाका खबर ना. तरी हांवें कळपाक जाय म्हणून सांगता स्पीकर सर. बट तरी सुद्दां आमी जेन्ना व्हेरीफाय केले पळय न्ही सगळ्यां कडल्यान परत ते रोड्स आमी करून घेतले. आमी जे केल्ले तितूंतल्यान एक कॉन्ट्रॅक्टराक सस्पेंडूय केला. फाल्यां हांव सबमीट करता. Oh no, that is okay. See, in your budget speech, you said that roads in 5 years, once hot mix will not be dug. 5 वर्सां guarantee उतली आहे रस्त्याची. In the budget speech, you said 5 years तुम्ही एक पुसा hot mix केलो पोतून फोडपा नाही. आणि 5 वर्सां एक वर्सूं नाही रस्ते सारखे 5 वर्सां उरले. स्पीकर सर आमी युटिलिटी डक्ट घालपाक आतां सुरवात केला. एकदा रस्तो पूर्णता नवीन केलो काय तो परत फोडचो पडचो ना. जेका नेटवर्क केबल आसतली किंवा इलेक्ट्रिकल केबल आसतली ही घालपा खातीर आमी युटिलिटी डक्ट सिस्टम सुरवात केला. ज्या जाग्यार नवीन रोड आतां करता कंप्लिटली हॉट मिक्सिंग त्या ती तुमी सुद्दां तुमचो रस्तो फोडटा आसतना बेगीन बेगीन फोड आनी केबल घाल सांगू नाका. ताका पयलीं सांगा बाबा युटिलिटी डक्ट घातलो काय कितें म्हणजे इन फ्युचर नॉट ओन्ली फॉर दीस कनेक्टिविटी इन फ्युचर घरांतले कोणाक पायप सुद्दां व्हरपाक जाय आसत जाल्यार एवरी 10 मिटराचेर एक पायप दवरून क्रॉस जेका आमी म्हणटात ते पायप इन फ्युचर लोक सुद्दां उपयोग करूंक शकतले. ते युटिलिटी डक्ट दवरपाची सिस्टम आमी ह्या फावटीच्या नवीन रोड जे करतले सगळे आतां ऑक्टोबरांतल्यान ते सुरवात केल्ले आसा. त्या तितके लक्ष आमी सगळ्यांनी दवरचें पडटलें. रिगार्डींग द बिल्डींग डिव्हिजन्स आमी पूर्ण 12 तालुक्यांतल्यो बिल्डिंग्स ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे ओल्ड क्वॉर्टर्स आसतले गव्हर्मेंटाचे किंवा बाकीचे इन यूज हाडपाक सुरवात केल्ले आसा. त्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आतां आल्तिना वयले सुद्दां क्वॉर्टर्स आमी बाकीचे आहा पळय न्ही ते इन यूज करपाक लागले. हांव तितून डिटेलान वचना. डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकींग वॉटर हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुदारणा करता आसतना आमी पळयता की वेगळे डिपार्टमेंट केल्ल्या कारणान प्लॅनिंग करपाक आनी एक्झिक्युशन करपा खातीर आमी पळयता तेजे थोडेशे ड्यूज जे रेव्हेन्यू कलेक्शन जो आसा हे फाटी पडला. पण ताका सिस्टम जे आसा पळय न्ही डायरेक्टली आतां ऑनलायन सिस्टम आमी घातल्या जेणे करून आमकां रेव्हेन्यू लॉस जाता पळय न्ही तो कमी करपा खातीर तेजे सिस्टम खूब उपयोगी येतलो. विथ ट्रायल बेसीसचेर 2 तालुका घेतलेले. आतां आमी ऑलमोस्ट नॉर्थ आनी सावथ पूर्णता म्हणजे आमकां डेली वॉटर जनरेट कितले आमी करता आनी वॉटर टॅपांतल्यान कितले वता रेव्हेन्यू लॉस कितलो जाता गोंय आमच्या तितूंतल्यान लक्षांत येतलो. स्पीकर सर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट हाज्या मार्फत आमचे ऑलमोस्ट वेगवेगळे कडेन इरिगेशन कॅनल आसतले किंवा धरण मारप आसतले हे सगळे वी आर फ्युचर फॉर द फ्युचरिस्टीक फुडल्या 25 वर्सांक उदकाची सोय कशा पद्दतीन करपाचें आहा हाजें काम आमचे वॉटर डिपार्टमेंट आतां करपाक सुरवात केला. म्हणजे मागीर ते अमृत सरोवर आसूनी किंवा बाकीचें काम हे ऑलमोस्ट सगळ्या हातूंत घेतला. तितूनय बी आमी भर जी आसा ही ह्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचेर दिल्या जेणे करून त्या खातीर पयर म्हादईच्या बाबतींत उलयता आसतना मिनिस्टरान क्लियर कट सांगला ऑलमोस्ट 6 जाग्याचेर वेगवेगळे ल्हान धरणां घेवपाचें काम जें आसा पळय न्ही हे WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सुरू आसा. स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना सातत्यान सगळे जाण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर टिका करूंक फुडें आसा. बट तेंच्यांनी आपलें अंडरग्रावंड केबलिंग बेगीन करून घे म्हटलें आनी म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरांनी सगळ्यांक तथास्तू म्हटलाशें दिसता म्हाका. ऑलमोस्ट सगळ्या जाणांनी आपलें अंडरग्रावंड केबलिंग हे वेवस्थीत करून घेतलां आनी तेका लागून रस्ते फुटले तेजेर कोण उलयना. कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात फाटल्या वर्साक जितकें अंडरग्रावंड केबलिंग जालां हें पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लें. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जे आसा पळय न्ही हे अंडरग्रावंड केबलिंग हे फावटी केलां. वेगवेगळ्यो नवीन सिस्टम आनी नवीन टॅक्नॉलॉजी
आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान हाडला म्हणजे फॉल्ट फायंडींग सिस्टम जी आसा पळय न्ही अंडरग्राउंड केबलाची सुद्दां ही जवळपास 20 किलोमिटरची फॉल्ट फायंडींग सिस्टम आमी जे मशीन हाडला ताजेर आमकां एक्झॅक्टली लोकेशन जीपीएसाचेर दाखयता की विदीन दॅट 10 मिटर्स तो जो फॉल्ट फायंडींग जो आहा तो कळटा थंय वचून आसा पळय न्ही हे फॉल्ट फायंडींग आमी काडूं शकता त्या खातीर नो डावट आमी आमचे लायनमॅन बरेचशे फावटी डॉक्टर देवियानी हांणी रेज केल्लो विशय आमी ताका अपग्रेडेशन म्हणजे आतां इवन दो ते खांब्यार चडचे न्ही तर इन लिफ्ट वयर वयचे आनी लिफ्टान वयर वयता आसतना काम करचें त्याच्या खातीर तेंच्यांनी ऑलमोस्ट सगळे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ताजेरूय बी आमी वर्किंग सुरवात केल्या आनी मॅक्झिमम खांब्यार चडपाचें बंद करून ताका लिफ्ट जी आसा बॉक्स लिफ्ट ही बॉक्स लिफ्ट आहा ती प्रत्येक तालुक्यान ऑलरेडी दिल्या आनीकूय दिवपाचो प्रयत्न आसा कारण आमकां लायनमॅन हो आमचो चड म्हत्वाचो आसा ती अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स रिड्यूस करपाक आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान हाजेर काम करतले स्पीकर सर ताका जोडून आशिल्ले नीव अँड रिन्युएबल एनर्जी आनी हातूंतल्यान आमी म्हणटा की ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करपा खातीर हे डिपार्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात गॅडाच्या बरोबर काम करता थ्रू गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट रिसोर्ट ह्या कंपनीच्या मार्फत मागीर ती सोलार एनर्जी आसतली किंवा बाकीच्या हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमचें काम करता आसतना आमकां ही नीव रिन्युएबल एनर्जी दिसता स्पीकर सर आमी सातत्यात पळयता की अर्बन डेव्हलपमेंट गोंय तशें शहरीकरण हे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आनी शहरीकरण जाल्ल्या कारणान बाकीचो लोड जो आसा हो म्युनिसिपालिटी एरियेचेर येता आमी मागीर पणजे हे स्वच्छ शहर म्हणून आसतले आनी सांखळे हे स्वच्छ शहर म्हणून पयरूच अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या वतीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी जे 2 पुरस्कार दिले तो पणजेक आनी सांखळेक फावो जालो म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज ए नॉलेज पार्टनर फॉर द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी आर द नॉलेज पार्टनर्स आणि आम्ही न्ही तर कोर्टान ऑलरेडी सांगला कितें म्हणून तुमी बाकीच्या सगळ्या जाणांक जर स्वच्छ कशा पद्दतीत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट चलपाक शकता आसत जाल्यार तुमी वचून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हो गोंयांतलो पळया हो कोर्टाचो रिमार्क आसा बरेचशे जाण हांगासर ट्रेनिंगे खातीर येता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री टायम टू टायम आमच्या डिपार्टमेंटाक प्रेजेंटेशन दिवपाक वेगवेगळ्या स्टेटींनी सदोदीत धाडटा स्मार्ट सिटी मिशन आनी बाकीचे सगळे प्रकल्प हे खूब बऱ्या पद्दतीन आमचें काम करीत आसा स्पीकर सर टुरिजमाचेर उलयता आसतना हांव फक्त एकच म्हणटलो की टुरिजम डिक्लायन जाता अशें सातत्यात वेगवेगळे सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर सतोदीत हे करीत आसा बट एक्चुअली रियलिटी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां टुरिजम डिक्लायन जाता आसतना दिसूंक ना वेरियस रिजन आसतले म्हणून आमी म्हटलां की टुरिजम डिक्लायन जावंक ना बट वेगवेगळ्या कारणां खातीर टुरिजमाचेर ज्यो नाहक टिका जाता त्यो बंद जावच्यो नंबर्स ऑफकोर्स नॅशनल आनी इंटरनॅशनल तुका जाय जाल्यार दोनूय नंबर आहा पळय न्ही हांव मुद्दाम टुरिजम मिनिस्टराक सांगता की ना ती पाटोळी तू मागीर ना ते माटोळेचे वाचला हांवें पूण हे जे फिगर हाडटात पळय असेंब्लीचे पयलींच जे फिगर येवपाक लागले आमी टुरिजम मिनिस्टराक फिगर मागिल्ले गेल्या वर्सा फिगर्स नॉट अवेलेबल म्हणटालो असेंब्लीचे पयलीं रोखडेच आयले कित्याक येता ते चिप्साचे पाकिटूच ते ती माटोळी न्ही ही प्लास्टीक ही चवथीची माटोळेक लायल्ले सामान हे सगळे युजफूल आसता त्या खातीर ती चिप्साचे पाकिट ते चिप्स खाता तांकांच खबर आहा ते काडटात आनी रस्त्यार उडयतात तेजो कचरो जाता तो मोठ्या प्रमाणात जावन सगळ्यात बरें मॅनेजमेंट आमचे आहा चिप्स खंयचे तूं स्पीकर सर हो प्रॉब्लेम कितें जाता टुरिजमाचे टुरिजम सकल देंवला म्हणून बाब मोविन गुदिनाचें भाशण आहा की हे अशें तशें जालां म्हणून टुरिजम देंवता म्हणून मायकल लोबोचे कितलेच स्टेटमेंट आहा म्हणून CSR मुख्यमंत्री सांगता पळय दोळे चॅक करपाक भुरग्यांचे वापरूंक सोदता म्हणून तसले मुख्यमंत्र्यान एक CSR घेवन कान आपल्या कानाक घालचे की जिस्ता आयकूंक मेळटा ते खरें तें आपल्याक जाय तेच आयकता तो स्पीकर सर दोळे बरे आहा तुजे माझ्या दोळ्याचो दोळे वखला आनी सारके क्लास आहा तें नाका तू कान चेक कर कोण कोण तुझे मनीस संविधान भाषणात सांगिल्ले आहा टुरिजम पडटा बिकॉज ऑफ सो टुरिजम नो अरे टुरिजम टुरिजम इज नॉट रेंट अ कार टुरिजम विल बी ओवरऑल इट्स अ सिस्टमिक इफेक्ट स्पीकर सर राव मातसो राव हांव सांगता स्पीकर सर टुरिजमांतल्या सगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन 8 दिसाच्या पयलीं आमी मिटींग घेतली हांवें आनी टुरिजम मिनिस्टरान ऑलमोस्ट TTA जी आसतले किंवा ते शेक ओनर आसतले बाकीचे सगळे तांच्यो डिफिकल्टीज आयकून घेतल्यो तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते आयकून घेतले
तांच्यानी जाल्यार फाटल्या सिजनाक खंयसरूच टुरिजम म्हणजे कोणाच कडेन रूम खाली नाशिल्लो एकट्याय कडेन हे तांचें म्हणणें आसा ओके आतां दुसरी गजाल स्पिकर सर 2 गजाली एअर फेअर जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा शेनवार आयतार ओके मागीर थोडेशे हॉटेल फेअर्स जे आहा पळय न्हू तेय बी एकदां ते चड मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी दिला की ते वॉट इट इज एंटरटेन हॉलिडे कसलो टॅक्स म्हटलो हॉटेलाचेर लायता ते टॅक्स लायता कितें सर्वीस टॅक्साच्या उपरांत GST लायता तो समथींग तेजेर कमी करचें म्हणून तेंच्यांनी एक निवेदन दिलां हांव नेक्स्ट मिटिंगेक वता म्हणजे 12% आनी 18% हाच्या मदीं कितें तरी तेंचो स्लॅब मागला हय तो तेंच्यांनी मागला तोय हांव येता त्या GST कावन्सिलाच्या मुखार मांडपाचो आसा स्पिकर सर ओके तो जालो ते जर पळयत जाल्यार वेगवेगळे स्टेक होल्डर आमी एक दोन न्ही तर हातूंतल्यान कशें आसा नो डावट स्पिकर सर आमी म्हाका दिसता डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळांत टुरिजम क्षेत्रात जो गोंयांत बदल जाला हो केन्नाच जावचो नाशिल्लो वजळ म्हणजे आमी म्हणटा आग्वाद जेल म्युजियम पासून तो जुवारी ब्रिज पर्यंत वजळ कोणी तरी म्हणपा लागलो रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट जुवारीचेर कित्याक काय म्हणून आमी अरे तो येलो आगे प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट मोठा एक्शन टेकन रिपोर्ट येल मो तो हुंय हा अरे येवंक ना रे येयलो काय तुकाच बसयला तो ऑब्झर्वेटरी टावर येल मो दिला टावर तो येवपाचो हा म्हटला रे येवंक ना रे कंप्लीटेड मो दिला ना रे चुकोन बरयला कितें चुकोन तो पयलीं आयलो काय सगळ्यात प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स इतली व्हड चूक कोता प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स उद्घाटनाक तू दियो हांव आनी तू पयलीं ऑब्झर्वेटरी टावरान बसुया बस प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स इज डुईंग दिस टायप ऑफ एरर मुख्यमंत्री तूं आसोता बिकॉज सर ताका सांगलें हांवें ऑब्झर्वेटरी टावर जो आहा पळय न्ही हो PPP बेसिसाचेर येता गव्हर्मेंट इज नॉट स्पेंडींग सिंगल मनी फॉर इट ना ना ओके झालो का मोठा ना जावंक ना जातलो. तेसो मागीर दी मरे भायरी मातशें प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाकू स्पिकर सर आमचे त्या खातीर सांगलें की टुरिजम अजुनूय कशें इम्प्रूव करचें म्हणजे आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनेसच्या अंतर्गत 22 तांकां कटकटी आशिल्ल्यो सगळ्यो म्हणजे वेगवेगळी लायसनां ती कटशाट करून 5 हाडल्या आनी ती 5 आतां लोक सगळे जाण रजिस्ट्रेशन इजिली करपाक लागल्या म्हणून आमी इंटरलँड टुरिजमाचेर उलयता स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर उलयता अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन आतां रिसेंटली म्हाका दिसता मोर दॅन 300 crores ऑफ रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गिवन फॉर द छत्रपती 400 crores ऑफ रुपीज डबल इंजीन सरकारान दिल्या वयर इंजीन भारतीय जनता पार्टीचे सकयली इंजीन भारतीय जनता पार्टीचे मोर दॅन 400 crores रुपीज टाउन स्क्वेअर आसतलो छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट आसतलो थिंगा तू केल तेणे ते गेले ते मतदान फर्मागुडीर आहा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो किल्लो तुवें पळोवंक ना आसतलो हा, पळयला, सगळें जाल्यार आतां वचून या एकदम मदीं मागीर हय थंयच्यान फुडें हय स्पिकर सर आमी पब्लीक प्रायवेट PPP डिपार्टमेंट जे आसा ते स्ट्रेंथन केलां हाज्या बरोबर आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे जे आसा पळय न्ही हे करपाचें थारायलां म्हाका खात्री आसा की वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे पयले फावटी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप डिपार्टमेंटाच्या वतीन गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात जातले आनी तेजो रिजल्ट संजीवनी शुगर फॅक्टरी म्हणली ते PPP संजीवनी शुगर फॅक्टरीचोय टेंडर जो आहा तो जाता तितले बेगीन काडटा आणि 2 वर्सां जाली जाता तितले बेगीन जाता तितले सर बेगीन आमी 2दा टेंडर काडलो तेका व्यवस्थित मनीस येवंक ना पण ह्या फावटी परत एकदा सांगता आमकां आतां तुज्या कडेन कोण आहा जाल्यार तेका अप्लाय तुज्या कडेन कोण ना तसो मनीस नाही म्हाका तो चड आसतले तसले चलोवपी जाय हो नाही आमकां कळटा स्पीकर सर इट इज सिरियस इशू स्पीकर सर एवरी इयर दे आर क्रायिंग फॉर दॅट एवरी इयर आमी तांकां जे पयशे दिल्या पळय न्हू तांकां ऊस त्यांचो लायनास तर पयशे अरे स्पीकर सर पूण तांकां काम कोटी रुपया 5 वर्साची स्कीम तांकां जेन्ना ऊस लायताले तेन्ना सुद्धा तितके पयशे मेळनासले मुखायल तुवें प्रॉमिस केला अरे प्रॉमिस केला न्ही 5 वर्साची स्कीम जी दिली पळय न्ही 55 कोटी रुपया प्लांट थिंगा येतलो येवपाना प्लांट येतलो केन्ना तुका ह्या तांकां सांगलें आमी आतां सर्क्युलर काडला तुमी ऊस लाया ह्या वर्साचो ऊस आमी घेता आनी ताका पयशे दिता जालें हे उशा जाले इथनॉल प्लांटा सांग अरे एकदा ऊस ते घेतलो म्हणटकीर तो ऊस आमी खावचे ना त्या प्लांटानूच घालतले केन्ना येत तो आता टेंडर येता ऊस आमी प्लांट चालू करता तो केन्ना एक म्हयनो 2 महिने एका म्हयन्या भितर टेंडर येता संजीवनीचो हय तेच स्पीकर सर ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान स्पीकर सर आमचे प्रत्येकाक म्हणजे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो एक खरें म्हणजे व्हडलो इश्यू आसा आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टाच्या खातीर आमी म्हाजी बस स्कीम ही आमी रिवायज केल्या आनी सगळ्या जाणांक 3 रुपीज पर किलोमिटर प्रमाणे सगळ्यो बसीस सगळ्या रुटा वयल्यो एट अ टायम म्हणजे हे सगळें करता आसतना तांकां टिकेट मशीन आसतलें किंवा तांकां बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी दिवपाचें ठरयलां जेणे करून तेंची बस चलता तेजेर तांकां एप्रॉक्सिमेटली म्हयन्याक 20,000 रुपया कमीत कमी एक्स्ट्रा मेळटले म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी म्हाजी बस
ह्या स्किमीचेर जर आयले जाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ती रिवायव करपाक शकतले. जुन्यो उरलेल्यो बसी तेंचे 2018 ते 2021 पर्यंत तेंचे पेंडींग उरलेले सगळे पयशे आमी डिस्पर्स केले. सगळ्या जाणांचे थोड्या तालुक्यांनी उरल्या दिवपाचे. जर बाकीच्यांनी आसत जाल्यार ते पयशे घेवचे आनी म्हाजी बस सिस्टम हेजेर जॉईन जावचे. तुज्या सालसेतीन उरल्या तांकां सांग. अरे डिझेलाचे पयशे तेच सांगता हांव तुका. डिझेलाचेच पयशे दिले. तू एक न्हिदलेलो आसता, तू मदीं मदीं फॉरेनाक वयता, तुका कळना ते दिता तेन्ना. त्या खातीर सांगता आतां सगळ्यांक दिले. तू पळय तेन्ना तू बोटीर आसता म्हणून म्हणटा. अरे हांव बशीचे उलयता सांगता तुका. स्पीकर सर 2018 पासून ते 2021 पर्यंत ते जे ऑनबोर्ड असले तितक्या लोकांक सगळे पयशे आमी दिवन काडला. थोडे जाण कोण उरले आसत जाल्यार तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट किंवा कन्सर्न RTO ऑफिस ऑफ दॅट तालुका हेका कॉन्टॅक्ट करचो. आमी तेंचे पयशे दिता. स्पीकर सर आमी हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात टॅक्सीचो इशू जाता तितको बेगीन आमी सोडयतले. आमी इवन दो स्मूथ फंक्शनींग ऑफ एट द चेकपोस्ट करपा खातीर आमी नव्यान थंयसर सिस्टम लागू करता जेणे करून कोणूच थंयसर जो आहा पळय न्ही वो तेच्या क्यू लावन उरचो ना. व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट ऑन म्हणजे ऑनलायन ट्रॅक वाहन ह्या पोर्टला वयल्यान ते ऑनलायन ट्रॅकिंगाचेर जातले. कोण ज्याचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ना तेणी फक्त डायरेक्टली ऑनलायन पद्दतीन पेमेंट करपाचो. सगळी ट्रान्सफरन्सी जी आसा पळय न्ही ही जी आमी चॅक पोस्टाचेर हाडटा जेणे करून स्मूथ आनी इजी हे सगळ्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टम करपा खातीर आमी सुरवात केला. कदंबाच्या बाबतीत आमी अजुनूय स्ट्रेंथन करता आणि इवन दो आमी जे म्हटलां की प्रायवेट सेक्टरांत लोक जे कामाक वता तांकां आमच्या कदंबा आनी म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान 50% टिकेट कन्सेशन फॉर द लेडीज हाच्या खातीर दिवपाचो निर्णय जो आहा तो घेतला. ऑलरेडी लेबर डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज वर्किंग टुगेदर. ती सिस्टम जाता तितके बेगीन जाग्यार पडली काय गोंयांतल्यो जितक्यो महिला म्हणून प्रायवेट सेक्टरांत कामाक वता कारण तांकां रिलीफ मेळचो तातूंतल्यान म्हणून ताका 50% टिकेटाचेर डिसिजन घेतला ते जातले. स्पीकर सर पोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हातूंतल्यान पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन हातूंतल्यान आमी पळयता की रिवर नॅविगेशन आनी हे दोनूय डिपार्टमेंटांतल्यान वेगवेगळ्यो फेरीबोट आसतल्यो किंवा वेगवेगळी परमिशन्स आसतली ही स्मूथलायन करपा खातीरय आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सुरवात केला. जेटीजचे बद्दल जे उलयतालो 7 जेटीज त्यो आमी करपा खातीर सुरवात केला. तेजो प्रोजेक्ट ऑलरेडी केला. ह्या वर्सा तेचें काम सुरू जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी नवीन कितें जरी केलें जाल्यार ताका विरोध करपाचो एक जो दृश्टिकोन आहा पळय न्ही राजकारण करचें म्हाका म्हाजें म्हणणें ना राजकारण करूंक जाय बट नवीन कितें आहा ताका राजकारण करून तें बंद उडोवचें न्ही. तेच्या पेक्षा बरें कितें आसतलें हाच्या खातीर डिमांड करचो. कोण केलें? तू खबर आहा मरे कोणी केला ते? तुवें सांगू नाका कोण तो तू नकळो कोणी विरोध केला तो मुद्दो आसलो तुझ्या पार्टीन करूंक ना दिसता. इज आर गोवन नेम्स लेस भारतीय गोंयची नांवां इज लेस भारतीय. अरे बाबा पळय तुमी आतां त्या नांवाचेर येयलो तू. नांवाचेर अरे आमकां भारतीय जे आसा पळय आतां ती नांवां आमच्या जुवारी आनी इशू कित्याक करूंक जाय आसलो? इट वॉज ओन्ली अ सजेशन. सेंट पेद्रू आसा जुवारी आसा अरे ही नवी फेरीबोट हाडली तिका गंगोत्री म्हटले. सगळे तू आता एक काम कर आता नवीन फेरीबोट हाडटा पळय न्ही तिका तू आनी एक 2 म्हाका नांवां सांग पळय आतांच आमी दिता ती मातशी सांग मातशी नांवां. स्पीकर सर अरे म्हादे एक पाड आहा म्हणून ते परत परत सांगू नाका आनी कितें तरी सांग नाजाल्यार आमी ते दिता. म्हादे आसा सर नांव गोंयची आसती म्हणून ऑल्सो भारतीय जुवारी जाली नॉट लेस भारतीय. आम्ही खंय म्हटलं ते गोंयचें नांव इज ऑल्सो भारतीय. बेश्टीच करूं नाका आता कित्याकूय विरोध करचो न्हू. करता आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर रोरो फेरी आमच्या मिनिस्टरान एक्सप्लेन केल्या कितली बरी आहा ती. आता फेरीबोटींतल्यान हेवटेन गाडी घातली काय तेवटेन काडपाची म्हणटा कांयच ना. एक तुमी वचून आयले कळत ना फेरीबोटीक केन्ना तेवटेन पावलो तो. मावीन तू अजून वचोंक ना फेरीबोटींतल्यान. आता साळान वयता आसतना असो चल मदल्यान रायबंदराच्यान डायरेक्ट साळान पावतलो. डायरेक्ट गेलो काय ना सोमतो साळान फार्माचेर पावतलो डायरेक्टली. रायबंदराच्यान चल्लो काय बिचोले पावलो. साळान आसता तो. हय स्पेशल ताका आयकोंक ना तेणी. श्रद्धास्थाना यमुनोत्री आणि गंगोत्री ताचो अर्थ ताका मातसो सांगा. स्पीकर सर महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी. अरे महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी समजलो न्हू. आमकां सांगपाचेर पडटा खबर आहा खंयच्या पावरार रावपा जाय. खंयचो सरकार येयलो तो पावरार आसता.
तयारी असता सगळी तेकापूत आसता अरे तेणें आमकां सांगपी न्हू माय आन्सर इज ती उरली गोवन नेम्स आर नॉट प्लेस भारतीय युगो सोपयलो तुम्ही गोवन ही उरली, नेम्स आर युगो ऑल्सो सोपयलो. नॉट प्लेस भारतीय अरे म्हणून तुका लागले 2 नावां सांग म्हणून आता Because पयली असतली ती व्हॉट्सएपार सांग म्हाका ती सीएमान मातशें आता ते नावाचे सोड आता म्हाका सांग ते 30 रुपया केल्या पळय ते 10 रुपया करतले काय ना गाडयांचे मातशे स्पीकर सर फॅसिलिटीज जर बरी दिली असत इतलो फंड आसा स्पीकर सर फंड आसा तो म्हणटा. पास काडपाक लाय फक्त 5 रुपया चड पडटा 5 रुपया चड पडटा पयली 10 रुपया घेताले म्हयन्याचो पास वांगडाच काड मरे ना ना तूं तेवटेन येवपाक वचपाक बरें 30 पडटलें रुपया जो केला गाडयांचो म्हाका दिसता हांगा मयेचो आमदार आसा तेणें सारकें सांगपाक जाय स्पीकर सर चड तेंचे सर लोकांक चड त्रास करू जाता नका म्हणून सांग विरेश भाव बसून कंप्लीट तो 80 म्हाका दिसता दिवपाक जाय बजेटान डिमांड आसा मरे तुजी डिमांड जी ते मागीर मागीर रिव्हर नॅव्हिगेशनच्या डिमांडा वेळार पळोवया स्पीकर सर रिगार्डिंग द सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा आमचो दाबोली एअरपोर्ट आसतलो आमकां ऑलमोस्ट स्वताचो एअरपोर्ट सुरू जाल्या उपरांत मोर दॅन 66 crores ऑफ रुपीज हो स्वताचो रेव्हेन्यू येवपाक लागल्या आणि खऱ्या अर्थात तशा पद्दतीत पळोवंक वचत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जालां सांगता आसतना म्हाका प्राऊड फील जाता की ऑलमोस्ट 40 सिटीज ह्यो नवीन कनेक्टिविटी जी आसा पळय एअरलायन कनेक्टिविटी ही गोवा आणि नवीन 40 भितर चड सिटींनी ही कनेक्टिविटी डेव्हलप जाली इवन दो ते इंटरनॅशनल आनीकूय डेव्हलप जातली नॅशनल आनी इंटरनॅशनल इतक्या शहरा कडेन जोडपा खातीर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा हो त्यांनी काम केल्लें आसा वेगवेगळे डिफरंट 2 अवॉर्ड जे आसा पळय न्ही हे अवॉर्ड मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक फावो जाले स्पीकर सर आमी ह्या एअरपोर्टा कडेन पळयता आसतना गोंयचो स्वताचो एअरपोर्ट आसा हो आमचो सरकाराचो स्वताचो एअरपोर्ट भितर 33.33% शेअर्स हो आमचो आसा आमी तेच्या कडेन पळयता आसतना तो GMRचो एअरपोर्ट न्ही गोंय सरकारचो एअरपोर्ट आसा प्रत्येक गोंयकाराचो एअरपोर्ट आसा हाजो अभिमान आमकां तितकोच आसपाक जाय आमी खंयसरूच डिफरन्शिएट करिना नॉर्थ आनी साऊथ हेच्या मदीं दोनूय एअरपोर्ट आमच्या खातीर तितकेच म्हत्वाचे आसा आनी त्याच्या खातीर एव्हिएशन डिपार्टमेंट जे हांगासलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता इवन दो आमचे नितीन गडकरी जी हांच्यानी आतां तुज्या त्या वेर्णा जंक्शनाच्या हेच्या उपरांत डायरेक्टली फ्लायओव्हर अप टू द एअरपोर्ट हाडपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी कित्याक स्पेंड करता तर हांगासलो सुद्दां एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक जाय म्हणून करीत आसा स्पीकर सर हांव हेल्थ सेक्टराचेर उलयता आसतना आमी पळयता की PHC पासून ते सुपर स्पेशालिटी पर्यंत आमी वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज फक्त मदीं थोडेशे आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डॉक्टर्स कमी आशिल्ले 117 पोस्टांक आमी सँक्शन दिला वीच इज एन सर्जन आसतलो ऑर्थोपेडीक आसतले बाकीचे सगळे त्या सगळ्या पोस्ट ह्या दिसांनी एडवर्टायजूय जातले टेम्पररी जाता तितके बेगीन म्हणजे परमनंट जर मेळना आसत जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवचे आनी भरचे हाच्या खातीर जेणे करून खंयसरूच शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ ही आसची न्ही हाजेरूय सरकाराचो भर आसा मेडिकल कॉलेजींतले सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतले किंवा बाकी IPHP आसतले तसले डेंटल कॉलेज हाजो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इम्प्रूव करपाक घेतला इवन दो गोवा मेडिकल कॉलेजची न्यू बिल्डींग ही ह्या वर्सात 1.5 वर्साच्या भितर आमी नवीन बिल्डींग तांकां कंप्लीट करून दितले डेंटल कॉलेजीचे हॉस्टेल बिल्डींग ही दोनूय प्रोजेक्ट कंप्लीट जाय दिल्ले आसा IPHP खातीर 100 बेडेड हॉस्पिटल हे आमी करपाक घेतला स्पीकर सर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ह्यो सातत्यात आमी नाविन्यपूर्ण आमच्या मेडिकल सेक्टरात हाडपा खातीर आमी सुरवात केल्या म्हाका खात्री आसा की बाकीचे उरलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता तितके बेगीन ते कंप्लीट जातले स्पीकर सर इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स हातूंतल्यान आमी पळयता की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी वेगवेगळ्यो सुविधा ज्यो आसा ह्यो लोकांक दिवपाक सुरवात केला आमी नव्यान थंयसर इट इज एन युनिफायड डिजिटल पोर्टल हे सुरू केला तितूंतल्यान बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर हे सुरवात जाला म्हणून तर आमकां इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटात नवीन बिझनेस सुरू करपा खातीर आयदर MSME किंवा बाकीचे सगळे हे हँड होल्डिंग करपाचें काम हे सातत्यात नवीन स्कीम म्हाका फक्त स्किमीचें नांव आत्तां याद जायना अम्ब्रेला स्कीम आनी एक रॅम्प स्कीम विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जी आमी सुरवात केल्या तातूंतल्यान हँड होल्डिंग करपाचें काम
आमच्या डिपार्टमेंटल मनीस जे आसा ते करीत आसा आनी तेच्या खातीर स्पेशल प्रोविजन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मेळ्ळा म्हणून जेका आपलो नवीन बिझनेस नवीन इंडस्ट्री सुरू करपाच्या तांच्यांनी डायरेक्टली इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो रॅम्प स्किमच्या अंतर्गत ताका खंयची स्कीम लागू पडटा किंवा ताका कितली सबसिडी मेळटली ताका जागो खंय मेळूं शकता हे सगळ्यो गजाली ज्यो आहा ह्यो आमच्या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान केला गोवा IDC आनी गोवा IPB ह्या दोन्ही IDCत पयले फावटी आमी म्हणटा तशें ह्या हातूंतल्यान तांकां सगळ्या जाणांक ऑन वन प्लॅटफॉर्म की तुजो GI टॅगिंगाच्या अंतर्गत प्लॉट खंय आसा तो आनी ताका इट इज एन नवी स्कीम लॉन्च केली ती म्हणजे तांकां 10-20 वर्सां पासून इंडस्ट्रीज बंद पडिल्ल्यो आसा तांच्यांनी आपली इंडस्ट्रीज नॉट सपोर्ट एक्झिस्टिंग तांच्यांनी नवीन इंडस्ट्री जाय जाल्यार पास ऑन करचे आमी ताची ट्रान्सफर फीज घेवचे ना म्हटली ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती लॉन्च केली जेणे करून ओल्ड युनिट्स जितके आशिल्ले फाटल्या 20-20 वर्सां जे युनिट्स बंद पडिल्ले ते युनिट्स तेंच्यांनी नवीन कोणाक जाय ताका विकचे आमी ट्रान्सफर फीज घेवचे ना जेणे करून हय ओन्ली लीज ऑफ द रेंट नो ट्रान्सफर फीज जेणे करून नवीन इंडस्ट्रीज आतां एप्रोच जावपाक लागल्या नवीन इंडस्ट्रीज हल्ली सुरू जावपाक लागल्या म्हाका विश्वास आसा येता त्या हातूंतल्यान ओल्ड डिस्प्यूट ऑफ द आमचे सिप्ला बरोबर आशिल्ले ओल्ड डिस्प्यूट निभोवन ती लँड परत 14 लाख स्क्वेअर मिटर ही IDC कडेन घेतली आमी केरी पठारा वयली इट इज अ डिस्प्यूट लॉंग फॉर लास्ट 20 इयर्स 2007तल्यान डिस्प्यूट आशिल्ले सिप्लाचे इट इज एन SEZ त्यो सगळे लँड जे आसा पळय त्यो परत घेवन SEZ लँड आहले पळय न्ही त्यो लँड सिप्लाचो सुद्दां क्लियर केलो फाटल्यो SEZाच्यो लँड आमकां नवीन इंडस्ट्रीज थंयसर येवपाक लागली वेर्ना तुजी हाल्ली नव्यान जी फॉरेन टायअप करून इंडस्ट्री सुरवात जाल्या ती तेजे इनॉग्रेशनाक हांव स्वता गेल्लो म्हाका फक्त इंडस्ट्री आतां याद ना पण अशा पद्दतीन नवीन इन्व्हेस्टमेंट हे गोंयांत येवपाक लागला IPBच्या माध्यमांतल्यान प्रायवेट सेक्टरांतल्यो इन्व्हेस्टमेंट ह्यो गोंयांत येता म्हाका खात्री आसा की येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात नवीन आनी बिग इन्व्हेस्टमेंट जे आहा ते येतले स्पीकर सर फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांच्या वतीन आमी डिफरंट बॉयलर अटेंडंट आसतले किंवा बाकीचे सगळे इज करपाचो काम जे आसा ह्या डिपार्टमेंटान आमच्या सातत्यात केला आनी हेजेर कंट्रोल करपाचें काम वेरियस फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट करता स्पीकर सर मायन्साचेर बाबतींत उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी की आमी पळयता की इट इज अ लॉंग पेंडींग इशू तशें पळोवंक वता जाल्यार 2012तल्यान ह्या हावजात हांव आयला तेन्नाच्यान हांवूय मायनिंगाचेर उलयतालो 2017 पर्यंत हांव कंटिन्युअस डेलीच उलयतालो म्हटल्यार जाता 2017च्या उपरांत आमी पळयता की 22च्या उपरांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हे शक्य जालें जवळपास मोर दॅन 9 लिजीस 12 लिजां जी आहा पळय न्ही ही ऑक्शन केली तातूंतली जवळपास 9 लिजां म्हाका खात्री आसा की जाता तितके बेगीन सुरू जातली उरलेली 4 लिजां जी आसा पळय न्ही डिफरंट ब्लॉक्स हे बी ह्या फावटी जे आसा ते आमी ऑक्शन करता मायनिंग डंप पॉलिसी जे चेंजीस ते केल्या म्हाका 2 म्हयन्याच्या भितर उरलेले डंप्स हे ऑक्शन जातले ऑक्शन खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक सुरवात केले जेणे करून फाटल्या वर्साक मायनिंग एक्टिविटी नॉर्थ आनी साऊथ दोनूय जाग्याचेर जी आहा पळय न्ही ही स्मूथली स्टार्ट जाल्या फुडल्या वर्सा ती मोठ्या पर्सेंटेजीन आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जातली हाजो विश्वास आसा मायनर मिनरल्साची लायसन्स ही स्ट्रीमलायन केली पयले फावटी खडी काडपाचे जे लायसन्स आसा पळय ती स्ट्रीमलायन करून तांकां एट अ टायम सगळ्या जाणांनी आपली लायसन्स रिन्युअल करून घेतली तेंच्यांनी आपलो पयशे जे आहा ते सरकाराक भरले हे आमी करीत आसा सँड मायनिंगचो इशू मातसो उरला तो आमी सोडयता जाता तितके बेगीन आनी फॉर द लॅटरायट मायनिंग तोय बी सुरवात केला म्हाका विश्वास आसा रिगार्डींग द सँड मायनिंग वी आर इन टच विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया त्याती आमकां बाकी पुराय देशात हे ते आमी उदका पोंची रेंव काडटा ते दर्यावेली उदकाची वयली रेंव खणी मारून व्हरतात तसो प्रकार गोंयांत ना म्हणून ताका स्पेशल प्रोविजन आमच्या खातीर करचें म्हणून आमचो डिमांड आसा स्पीकर सर IT डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात करीत आयिल्ले आसा सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आनी वेस्ट मॅनेजमेंट स्पीकर सर म्हाका सांगपाक खूब गर्व जाता गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य आसा जे यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड हो फक्त आनी फक्त 5 लाख रुपयाचो अवॉर्ड आमचेच राज्य दिता आनी खंयचेच राज्य हे यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड दिना ह्या फावटी बेंगलोरचो एकटो डॉक्टर यंग सायंटिस्ट ताका हो अवॉर्ड मेळ्ळा जेणे करून आमी म्हणटा की सायंटिफीक टेम्परामेंट राज्यातूय वाडचो आनी देशातूय वाडचो आनी ह्याच वेळा आमी मनोहर पर्रीकर सायन्स फेस्टिवल जे चलयता डिफरंट पुराय देशांतले वेगवेगळे सायंटिस्ट येवन
पुराय गोंयांत वेगवेगळे कडेन टॉक दिवपाचें काम करता जेणे करून भुरग्यांच्या मदीं सायंटिफीक एक आवड क्रिएट जावची आनी रिसर्च ह्या क्षेत्रा कडेन ते वळचे हाच्या खातीर गोंय सरकारचो हो प्रयत्न आसा. वेस्ट मॅनेजमेंट हाच्या बाबतींत हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना स्पीकर सर. वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट. तूं आजुनूय पळोवंक ना. हांव तुका खंयच्या रे तुका तूं सालिगांवचो सांगता. हांव सालिगांव आयक न्ही म्हजें, तूं आयकता कमी उलयता चड. आयक रे, तूं बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट कुणय चल, थंय वचोंक ना तूं. कुणय 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 खंय तें खबर ना ताका. भोमा रस्त्याक तेकोन गेला तो, थंयकडे मातसो फुडें हय. स्पीकर सर, जो मुखेलमंत्री आतां एडवायस पड कोता आमगेलो थिंगा हेझर्डस वेस्ट कुंकोड आहा 100 म्हयने आदीं. अरे हांव बायोमेडिकल वेस्टाचेर उलयता. तो हेझर्डस वेस्टाचेर सेम ते तूं कित कोता, तूं गुडावपा बरो. अरे हांव 100 म्हयने जाले 100 म्हयने जाले. जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेणें उतर दिल्लें तो हेझर्डस वेस्ट शिफ्ट कोता म्हणून. आज थिंगा इंडस्ट्रियल इस्टेटान लोकाली इतली बॅड स्टेट आहा कोंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेटान. देड ओरो जाला हांव हें कोता. I don't know what are you all trying to find in that garbage. The same environment minister classified that as hazardous waste in 2009. He was the same environment minister. मागीर म्हणलो रिक्लासिफिकेशन करूं जाय. कित सोदताय तुमी ते गार्बेजी कित सोदताय? काड उडय मरे तें. आतां कितली वर्सां जालीं गेल त्या पुसा तुवें म्हळें आज यू हॅव शिफ्टेड इट टू सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी. विल यू शिफ्ट दॅट? वेन विल यू शिफ्ट दॅट? एवरी टाइम फुडें शिफ्ट करता. केन्ना? पावस सोंपना फुडें. म्हळ्यार कुणय मातसो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एकदां पळय. अरे ते पयलीं हें सांग म्हाका तें बरें वयतलो. लेफ्ट मारलो काय वयर वयता डायरेक्ट तो रस्तो सोंपला थंय. स्पीकर सर, हो मुखेलमंत्री आतां हांकां गुणायता. गुणयच पयलीं हें जुलय पयलीं मतदारसंघान म्हज्या जें जाता तें तुका आतां इतलें तुका भाऊजी फोन मान सांगना? भयण सांगना तुका? अरे इतलो बोवाड जो चलो अरे तूं सांगता तितके पुरो म्हाका. आनी कोणी सांगपाची गरज ना. गरज ना म्हणून मागीर तूं आयक ना. आतां ऑक्टोबरान शिफ्ट करता स्पीकर सर. ना कुंकोड पास जात ना ते तूं भाऊजी थिंगा तो वास येना तुका इंडस्ट्रियल इस्टेटाचो. स्पीकर सर ताका सांगता हांव की ह्या ऑक्टोबरान पावस सोंपलो काय ना तो आमी शिफ्ट करता. ड्यू टू वेरियस रिजन्स तो उरला. मातशें टेंडर करून कर, मातशें शिफ्ट कर. स्पीकर सर आमी त्या खातीर म्हणलें तूं एकदां कुणय मातसो वचून यो. ते वचपाची मठ हेवटेन आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी तेवटेन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. तुका जाय जाल्यार डोळीकर बरोबर येता खंय जाय जाल्यार तरी सांगला दाखोवपा खातीर. ना टेम्पररी मातसो वयता तो. ना तो प्लांट पळोवपाकूच वयता तरी घेवचो ना म्हणून सांगला. स्पीकर सर तो फक्त प्लांट पळोवपाक बरोबर वयता म्हटला. स्पीकर सर म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटूय बी हे फावटी स्ट्रेंथन केला आमी. नेक्स्ट आय एम कमिंग टू द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ह्या डिपार्टमेंटाचेर. स्पीकर सर आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या NIO NCCR NSM हांच्या वतीन आमच्यो वेगवेगळ्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी 6 वायल्ड लायफ सँच्युरी बोंडला, भगवान महावीर, खोतीगांव, म्हादय, नेत्रावळी आनी सलीम अली वायल्ड लायफ सँच्युरी हेजे खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम हांगासरूय वाडपाक लागला. आतां फॉरेस्टानूय सुद्दां म्हणजे वायल्ड सँच्युरीज पळोवपा खातीर सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट वचपाक लागला. आमचे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन डॉक्टर देविया राणेन खूब स्ट्रीमलायन करून म्हणजे ते टुरिस्ट थंयसर बरे येवचे आनी थंयसर प्लास्टीक फ्री आनी हें कांयच न जाता गायड एक ताका बरी सिस्टम लायल्या जेणे करून म्हाका दिसता हांगासर येवपी टुरिस्टांची संख्या जी आहा ती खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली. एनवायरमेंट आनी हे सांगता आसतना स्पीकर सर आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय तुजे परत म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा. ओके, आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत पयले फावटी राज्याक हॉर्टिकल्चर वाड जाल्या म्हणून पुरस्कार मेळ्ळो. आमचो चेअरमॅन बाब पेमेंद्र शेट पयर पुरस्कार घेवन येयलो. हांव ताजे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता की हाज्या पयलीं गोंयांत हॉर्टिकल्चराक आनी गोंयांत टुरिजमाक मेळूं शकता पण हॉर्टिकल्चराचो विचार आनी गोवा हांव केन्ना जावंक नाशिल्लो. बट एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनूय आमचें खूब बरें काम करता. तूं जर म्हणपाक लागलो तो सांगतालो म्हाका भाजी रोयल्या कोण घेतला काय म्हणून पेडणेची भाजी ताका त्या हॉर्टिकल्चराच्या सेंटराचेर खंय आसा ते क्रुजाक सांगपाक लाय. क्रूज वेळीच्यान पेडण्या केन्ना गेल्यार म्हाका कळोंक ना पण तें सेंटर खंय आहा तें मात तो
तेणी म्हजो कोण पांडुरंग गांवकार म्हटलो काय कितें तरी तें नांव घे जीत ना तो पेमेंट ना तें ताका सांग हा सरनेम घेवंक ना अरे ते कवितेतलें नांव तुका अरे ते कॉक्रोच तियात्र जाला त्या तियात्राकूय पयशे दिता आमी तियात्र अकादमी खूब बरी चलपाक लागल्या म्हाज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात आनी त्या तियात्राय बी बरी करता ते आतां निदान मातशें कशें आहा खबर आहा तासपाचें मातशें कमी जालां कितें ताजमहल स्टार्ट जायना थंय आमचो मडगांव ते बंद पडला तियात्र करता पूण पळोवंक मेळना कसलो फायदो तो ते सांकवाळ आतां तियात्र करपाक दिता ना ते करा तुम्ही ते मडगावचे बी रिपेअर करा पीडब्ल्यूडीचेर घालता मडगावचो चेअरमॅन म्हणटा पीडब्ल्यूडी जाणा स्पीकर सर जाता तितके बेगीन मडगांवांतले आमचे कला मंदिर जे आसा ओके ते जाता तितके बेगीन कंप्लीट करता स्पीकर सर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या चळवळींतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीत हांव खरोखरूच कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक सगळे सरपंच ज्या खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या चळवळींतल्यान ते चलयता स्वयंपूर्ण म्हणजे वेबसायटीचेर मुद्दामून वचून पळयात तेजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही तो टायम टू टायम आमी तेजेर अपलोड करता तो पळोवपाक मेळटा आमचे वेरियस मिनिस्टर्स हे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या चळवळींतल्यान उलयले आनी तेजी मेसेज म्हणजे दर म्हयन्याक एकदां एक मिनिस्टर किंवा एखादो ऑफिसर ही बरी मेसेज सगळ्या ग्रामपंचायती आनी म्युन्सिपालिटी पर्यंत वता जेणे करून अवेरनेस ऑफ द स्किम्स वो जावपाक जाय पळय न्ही आनी तेकाच आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय अशें आमी म्हणटा म्हणजे लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी सगळ्या पर्यंत पावता आनी जेन्ना गांवांत पावता तेन्ना तो ग्रामोदय अशें जाता म्हणून ताका अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय हें दिलां इवन दो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीत सुद्दां आमचो थंय स्वयंपूर्ण मित्र वयता जाय जाल्यार तूं शेनवारचो चॅक कर आनी थंयसरूय बी खूब बरें काम जें आसा पळय न्ही तें त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता हें सांगता आसतना स्पीकर सर ग्रामपंचायतीन म्हणजे बरेचशे फावटी GI फंडाच्या बाबतींत वयर सकयलचें जाता पळय न्ही आमी नवीन सिस्टम हाडून एकच जेंकां दिवपाक जाय पळय न्ही ताका डायरेक्टली पोरूं मेळा ताका व्हरून एक सिस्टम घालता जेणे करून तेजो डायरेक्टली फंड्स जो आसा पळय न्ही त्या पंचायती वयतलो हे बजेट पास जालें काय ती सिस्टम चालू जाता म्हणजे कोणीच कोणाक आपल्याक मेळूंक ना आनी हें ना तांकां जो फंड्स एलोकेट केल्लो आसा तितको ज्या ग्रामपंचायतीक वो इक्वल डिविजन करून म्हणजे B आनी C कॅटेगरीच्या ग्रामपंचायतीक तो फंड जो आसा वचपाचें प्रोविजन हें आमी करता आमच्या मिनिस्टरान आतां इट इज एन अटेंडन्स सिस्टम AIBS अटेंडन्स सिस्टम आमी इंट्रोड्यूस करता 1 तारखेक इनॉग्रेट करून जेणे करून ग्रामसेवक आसतलो तो क्लार्क आसतलो सेक्रेटरी आसतलो हे केन्ना वयता आनी केन्ना वचना हेंय कळटलें त्यामुळे ग्रामपंचायतींतले इवन दो ग्रामपंचायतीन ऑनलायन सिस्टमींतल्यान हावस टॅक्स आसतलो किंवा आमी बँके बरोबर टायअप केला आनी बँके बरोबर टायअप करून तेंचो हावस टॅक्स गार्बेज टॅक्स हे सगळे ऑनलायन पद्दतीत घेवपाची सिस्टम जी आसा ती ह्या हातूंतल्यान आमी सुरवात करता स्पीकर सर हांव एग्रीकल्चराच्या बाबतींतूय उलयलो की एग्रीकल्चरच्या बाबतींत पयले फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात कृषी कार्ड आसतले किंवा किसान क्रेडीट कार्ड आसतले हे शेतकऱ्यांक मेळपाक लागला आनी ते शेतकऱ्याक हेज्या पयलीं जे आसले पळय न्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेंच्या कडेन नासले आमी आपेडाचें केंद्र गोंयांत सुरू करचें हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा जेणे करून आमी राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्र आनी ICR हांच्या जोड पावलान वेरियस एक्टिविटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो गोंयांत आमी करपाक लागल्या म्हाका विश्वास आसा की एग्रीकल्चरूय बी म्हणजे एग्रीकल्चर हांगासल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट करपाकूय बी खूब मोठो स्कोप आसा खाजन शेती परत एकदां रिवायव करपा खातीर आमचे सरकार हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी काम करपाक सुरवात केला हेंय काम आमी ऑलरेडी बाकीच्या एजन्सीक दिवन खाजन शेती आमी रिवायव करतले एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्विसीस हाच्या अंतर्गत स्टे कॅटल आनी स्टे डॉग हाजो जो सगळ्यात मोठो प्रॉब्लेम म्हणजे ट्युरिस्ट आनी लोकांक जाता हो प्रॉब्लेम ह्या वर्सा 100% सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी सुट्टलो हाच्या हांव खात्रीन सांगता कारण स्टे कॅटल आनी स्टे डॉग हाच्या खातीर आमी नवीन येवजण हाडून ह्या डिपार्टमेंटाक आमी सक्षम केला कारण ह्याच्या अंतर्गत येवपी आमची कामधेनू स्कीम आसतली खूब बऱ्या पद्दतीन चलता अजुनूय बी लोकांक वेगवेगळ्यो पशुवैजकीय डिस्पेन्सरी
की आनीकूय बी मोबायल दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा सगळ्यांच्या पर्यंत पावपा खातीर आमचें सरकार हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करूं शकता. स्पीकर सर, फिशरीज ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो शेतकार सबसिडी जर कोणाची उरल्या आसत जाल्यार ती ऑलरेडी ते डिझल सबसिडी परत चालू केल्या हांवें. फाटल्या फावटी म्हाका लोक येवन मेळ्ळ्या त्या खातीर तेंची सबसिडी जी आसा ही आमी म्हाका दिसता कोणाची उरल्या आसत जाल्यार ते हांव रिलीज करपाक लायता. म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर की नुस्तें हांव जर म्हणटालो की तें गोंयांत आसा काय तें महाराष्ट्रांत पावलें. आत्तां गोंयांत आसतना मागीर महाराष्ट्रांत पावूंक शकता रोखडेंच. त्या खातीर तरी ते खंयच्या बाउंड्रीन काडटा हें म्हत्वाचें आसा. बट वेगवेगळ्यो तेजेर कितें प्रिकॉशन्स घेवपाची किंवा कशा पद्दतीन तेजेर ऑब्जर्वेशन दवरपाचें सरकाराचें काम हें आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात करतले. स्पीकर सर, हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल कॉयर हें सांगता आसतना कॉयर हातूंतल्यान आमी आतां जो सगळो कपडो जो आमचो हँडीक्राफ्ट सेंटराचेर तयार करता तितून पिशव्यो 1 लाख भर पिशव्यो स्टीच करून सगळ्या लोकांक दिवप आनी 1 लाख भर पिशव्यो डिस्ट्रिब्यूट केल्यो काय प्लास्टीक पिशवेचेर पूर्णता बॅन घालप हें काम सरकारान करपाचें ठरयलां. हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमच्या सेंटराचेर जो क्लोथ रेडी करता तितून बरी पिशवी म्हणजे एकदां वांटता सगळ्या जाणांक वांटूंक दिता. गोवा सरकारचें नांव करून सगळ्यांक एकदां वांटल्यो तेजेर दिता एकदां म्हणजे आतां ठरयता 1-2 ऑक्टोबराच्यान बी पूर्ण बॅन करप काय कितें. एका म्हयन्याच्या भितर 1 लाख भर पिशव्यो पयलीं आमी मार्केटांत फ्री वांटता लोकांक घेया म्हणून आनी ते जाल्यो काय मागीर त्यो कोण करतले? पिशव्यो कोण करतले? हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटान हो क्लॉथ आमच्या सेंटराचेर रेडी जाता तेंच्यांनी एम्पॅनल करून घेतला. कोण जो करूंक तयार आसा ताका पिशवेक अमके पयशे दिता आमी ताजेर तेंच्यांनी करपाचें. ते गोंयकाराक गोंयकाराक ना ते तितल्यो निव्वळ गोंयकाराक तुज्या फातोर्डा सुद्दां कोण आसा जाल्यार धाड आमी एम्पॅनल करून घेता जितके आसा ताका दिवप दिता तेच आमी त्या पिशवेक अमके पयशे दितले तेंच्यांनी रेडी करून दिवप हांगासरून. त्या त्यो काम शिवोन रे ऑफ द प्लास्टिक बॅग्स हे हांगा रे तो सेंट्रल हेजेर रे तुगे इनकमिंग आहा ते बंद करपा जाय नाजाल्यार कंज्युमराक प्रॉब्लेम जाता. ते करून घेता. ओके स्पीकर सर, आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आम्ही पळयता की खऱ्या अर्थात की काम ज्या सोशल वेलफेअर हे पयले फावटी सगळ्यो DSSY DDSSY स्कीम हेजेर सांगता आसतना म्हाका आमी नव्यान इंट्रोड्यूस केल्लो CM स्कॉलरशीप पोर्टल हांव मुद्दाम हे परत एकदा अनाउन्स करता कारण बऱ्याच जाणांक CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर सगळ्यो स्कॉलरशीप फक्त आतां लेबराची अजून येवंक ना एड्युकेशनाची आयली. एड्युकेशनाचे आतां येता म्हणजे सोशल वेलफेअर आसतले ट्रायबल वेलफेअर आसतले एड्युकेशन आसतले आनी इन फ्युचर लेबर डिपार्टमेंट आसतले. ह्या सिंगल पोर्टलाचेर त्या स्टुडंट्सान आपले सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करपाचे 15 ते 20 दिसाच्या भितर मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ताजे पयशे ताज्या अकाउंटाचेर जमा जाता. स्कुला ते आमी स्कुलूय करता पण ते कॉलेजीक वता त्या भुरग्यांनी आपूण करचे इंडिव्हिज्युअली केलें जाता. सगळे कडेन स्कुलांनी करिना इन्क्लुडींग जो भुरगो आउट ऑफ गोवा गेला तेका जरी स्कॉलरशीप जायी पडली आसत जाल्यार तेणी ह्या CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर वचपाचो आनी आपले डॉक्युमेंट करपाचे इन्स्टिट्यूशन व्हेरिफिकेशन आमी मागता ते एकदां दिले काय तातूंतल्यान जाता. स्कॉलरशिपाची आणि तितून सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कॉलरशिपूय आसा. म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा तुका की दोन्ही सगळे ज्यो आसा ते थोडे स्कुलां इतले डिले करता आनी मागीर तुमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम बंद जाता आनी ताका मागीर पयशे येना. म्हाजे कडेन केसी खूब आहा जाल्यार दिता. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आसा की तुमी जे हो पोर्टल करता बरें करता नो प्रॉब्लम. ते स्वता स्कुलाच्या भुरग्यांनी एप्लाय करूं शकता. स्कुलान केले इमटेरियल पूण भुरगे करूं शकता. तशेंच सेंट्रलाची जी स्किमी आमकां मायनॉरिटी लागता आनी कितें लागता ती इम्प्लिमेंट करून घ्या न्ही सो दॅट युअर पोर्टल इज अ सक्सेसफुल पोर्टल. स्पीकर सर, आमी सेंट्रलाची सुद्दां जे येता पळय न्हू तेंचे सगळ्या स्कुलांनूच ह्याच पोर्टलाचेर एप्लाय करप स्टेट कंपोनंट आनी सेंट्रल कंपोनंट आमीच ते पाकेर सगळे फॉर्म सेंट्रलाक धाडून दिता सिंगल पोर्टलाचेर म्हणून तेजेरूच जाता. भुरग्यांकूय ओपन कर. भुरग्यांकूय ओपन आसा थोड्या स्कुलान तूं सांगता ते करना. भुरग्यांकूय ओपन आसा आनी स्कुलाकूय ओपन दोगांयकूय केन्ना केन्ना करता तुमी? ऑलरेडी ओपन जालो ऑन आसा. तूं आतां काडून पळय ते सगळे ना आतां हे पळय सोशल वेलफेअराच्यो आहा ट्रायबल वेलफेअराच्यो आसा आयज एड्युकेशनाच्यो जाल्यो आज एज्युकेशनाच्यो सेंट्रलाची केन्ना घालता तूं ओपन सेंट्रलाच्यो तेजेर ऑलरेडी आसा. तूं ज्यो धाडटा त्यो आमी ऑलरेडी सगळे डॉक्युमेंट सेंट्रलाक धाडून दिता. हे आतां ओपन कशें आसा सेंट्रलाची जी डेडलायन आहा तो पर्यंत ओपन आसा अशें आहा. पयले फावटी हो प्रोसेस इज करपा खातीर आमी CM स्कॉलरशीप पोर्टल काडला वयर भुरगे बसलेले आसा
हा मुद्दामून म्हणजे सगळ्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर हे कळपा खातीर म्हणून सांगता. म्हणजे जसो 5th स्टँडर्डच्या भुरग्यापासून प्रोफेशनल कॉलेजीचो भुरगो जो शिकता तो ह्या सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर एप्लाय करपाची संद ताका आसा. आणि दोनूय सेंट्रल आणि स्टेट ह्यो दोनूय ज्यो आसा त्यो तातूंतल्यान मेळटा. बरो म्हणजे एकत्र आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंट आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांच्यानी एकत्र येवन ही सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च केला आणि तो खूप बऱ्या पद्धतीन बाकीच्या डिपार्टमेंटाक मेळटा. बिकॉज सर प्रोविजोरिया ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या जाणट्यांचे कॅर घेवप हे आमचे मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर हांच्या खात्या मार्फत करता. वेगवेगळी कडेन आमची जी आहा पळय न्हू म्हणजे तांचे रावपाची सोय, त्यांची वखदाची सोय, थंयसर नर्स हे सगळें आमच्या प्रोविजोरिया डिपार्टमेंटाच्या मार्फत खूप बऱ्या पद्धतीन आमी करता. स्पीकर सर, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट खुबशे बरेचशे फावटी ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर वेगवेगळ्यो गजाली जाता. बट 18 स्किमी फाटल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळाक जर रेशो काडीत जाल्यार दर वर्सा ताजी पर्सेंटेज ऑफ स्किम्स डिस्ट्रिब्युशन ही वाडत आसा. स्किम्स इन्क्लुडिंग द FRA फॉरेस्ट रायट ऍक्ट हाच्या अंतर्गत केसीस डिस्ट्रिब्युशनचे काम हे खात्याच्या मार्फत स्वतः हांव मॉनिटर करून हे कंटिन्युअसली फ्रॉम बोथ द कलेक्टर्स हे जे आसा पळय न्ही नॉर्थाचे 70तल्यो केसीस सुद्दां आमी टार्गेट दिला की पयर फावटी 3 कॅम्प वांगडाच जाले 14 तारीख 21 तारीख हे दोन्ही म्हणजे पंचायत लेवलाचेर करता म्हणटा तू करता म्हणटा आमचे थंय जावना पळय सर केप्याच्या एरिया भितर कॅम्प जाल्या दिसता. कॅम्प पयलींच आतां आतां जाल्या आतां जावन 21 तारखेर कॅम्प जाला. मुद्दम डेप्युटी कलेक्टराक विचार आणि केसीस फॉरवर्ड डेट टू द कलेक्टर जे त्याच्याकडे पेंडिंग आशिल्ल्यो तितक्यो. माझ्याकडे सगळो रिपोर्ट हांवें घेतला साऊथ गोवांतल्यान सगळ्या कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरांनी ऑलरेडी केसीस फॉरवर्ड केल्यो. करता म्हणटा स्कीम ते कलेक्टराकडे सगळ्या म्हणजे ऍक्च्युली कलेक्टराक टार्गेट दिल्लो हो कॅम्प जावपाक जाय म्हणून तेच्यानी तो कॅम्प घेतला. आणि म्हाका विश्वास आहा स्पीकर सर ह्या फावटी आमी सगळ्यो केसीस ज्यो आहा जितक्यो आहा आमचो प्रयत्न आसा 19 डिसेंबर ह्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं गोंय हे पयले राज्य आसतलें 100%. माईक बंद कर. तुमचे सगळे बाहेर येता, सगळे बाहेर पडता तुमचे. राका दोरा म्हणजे इतलो भाजीपालो हा म्हाका खबर ना हॉर्टिकल्चर इतले वाडला. वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट स्पीकर सर ह्या खात्याच्या मार्फत लाडली लक्ष्मी आसतली किंवा बाकीचे सगळे वुमन स्टेट कमिशन आसतले हे खूप बऱ्या पद्धतीत काम करपाक लागलेले आसा. जेंडर बजेट दिवपाचें काम आमच्या सरकारात पयले फावटी केलें. पयलेच खेपेक आमी 13 खात्याचे अंदू जवळपास 39 खात्याचेर जेंडर बजेट स्टेटमेंट जो आसा हो क्लियर कट केलो. म्हाका बरेचशे फावटी बरेच जाण फक्त टिकात्मक गोष्टी आहा त्यो उलयता पण त्याच्या पलीकडे वेगळे कितें बजेटात केलें हे एकटोय हायलायट करिना. म्हणजे तेंय बी बरें काम केलें हे हायलायट करप हे केन्ना तरी गरज आसता. कारण हो खरें म्हणजे आमी इतर बजेट म्हणटले तेच्या पेक्षा थोडोसो वेगळो केल्लो कंपोनंट आशिल्लो जेणे करून 39 डिपार्टमेंटाक आमी जेंडर बजेट हो दिलो. तेजो स्पेशली बायलां खातीरूच ह्या अर्थसंकल्पाच्या जवळपास 17.4% हे फक्त आणि फक्त म्हणजे बायलां खातीरूच आमी खर्च करतले. हो बजेट आमी जो आहा पळय हो सेपरेट काडिल्लो. एम्पॉवरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिझॅबिलिटी नवीन डिपार्टमेंट हे आमी फॉर्म केले. गोंय हे पयले सरकार आसतलें अशा पद्दतीन दिव्यांग भाव आनी भयणी खातीर काम करपी ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी पर्पल फेस्ट आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या हांच्या खातीर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल विथ द UNDP युनायटेड नेशन हांच्या बरोबर टायअप करून हे फावटीचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जातलो. स्पीकर सर म्हाका सांगता आसतना खोस भोगता की प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आणि स्पायनल रिहॅब सेंटर ह्यो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाची देण गोंया खातीर आसा. कारण ही 2 सेंटरां जी आहा इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आशिल्ली ती गोंया खातीर आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला उपरांत दिवपाक शकले. म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. स्पीकर सर ह्या हेजेर सांगता आसतना जे इंटलेक्च्युअली डिसेबल्ड आसा तांच्या खातीर 10वीची आणि 12वीची सर्टिफिकेट मेळना. ऑल्दो ते कंटिन्युअसली 5-5 वर्सां संजय स्कुलान वता किंवा बाकीच्या स्कुलांनी वता बट तांकां मागीर एक्चुअल बोर्डाची सर्टिफिकेट नासल्या कारणान ताका जॉब मेळपाक प्रॉब्लेम जाता. पयरूच आमी हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष आणि दिव्यांग कमिशनर बाब गुरू पावसकर आणि बाकीचे सगळे मेळून मिटींग घेतल्या थारयल्या तांकां ह्या मार्चात अशा पद्धतीच्या सगळ्या भुरग्यांक जे स्पेशल स्कुलान शिकता अकॉर्डिंग टू देअर स्किल्स ही 10वीची सर्टिफिकेट ही दितले जेणे करून त्यांचो 1% जॉब त्यांच्या खातीर रिजर्व आसता तो जॉब तांकां मेळपाक शकतले. इतको बारीक विचार आमचे सरकार जे आसा हे सातत्यान हेच्या खातीर करता. स्पीकर सर
हांव ह्या हेजेर उलयता आसतना रुरल डेव्हलपमेंट तशें ग्रामीण भागाचो विकास करपा खातीर हे डेव्हलपमेंट खूब म्हत्वाचो रोल प्ले करता आनी हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर टायअप करून वेरियस प्रोजेक्ट आमी धाडून दिल्या म्हाका खात्री आसा की हातूंतल्यान बरें काम हे जातलें हातूंतलें सगळ्यांत बरें काम जें आसा पळय न्ही हे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे पयले फावटी करपाक लागलेले आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप खूब मोठ्या हांव मुद्दामून खंय वता थंयसर मुद्दामून सांगता आमचो टार्गेट आसा जवळपास 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप करपाचो नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत आता पर्यंत 340 सेल्फ हेल्प ग्रुप केला अप्रॉक्सिमेटली 48,000 वुमन या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक अटॅच आसात तांच्यांनी फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 340 कोटीचो टर्नओव्हर केला 340 crores ऑफ रुपीज टर्नओव्हर तांच्यांनी ह्या 10 वर्षाक करपाक शकले एका जे म्हणटात पळय न्ही रे आमी म्हणटा ते कशें आसा अंत्योदय पर्यंत पावलो तूं जर विचारतलो हे अंत्योदय ह्या महिलांच्या पर्यंत पयलीं बँक खातें न्ही तांकां बँकूय पयशे दिवपा खातीर केन्ना पातयां नाशिल्ली पयले फावटी तांकां कोट्यांनी रुपया विदावट एनी गॅरंटी कोणाची खबर आहा युरी मोदीच्या गॅरंटीचेर इतके पयशे दिले मोदीची गॅरंटी दक्षिण गोंयांत चल्ली ना तुजी दक्षिण गोंयांत मोदी गॅरंटी घेत भोंवता ती चड वापरली ना स्पीकर सर मातसो ताका तितक्यानूच मातशी उबारी येयल्या तो बरोबर आहलो म्हणून उबारी येयल्या आता तो ना तितके पळय स्पीकर सर अशें जालां 340 कोटी मोदीच्या गॅरंटीचेर जे आहा पळय न्ही हे लोकांक आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकले नेहरूच्या गॅरंटीचेर इतके केन्ना जावंक नाशिल्लें ते आतां जे आसा पळय न्ही विकसीत भारत 2047 हे जाता आसतना हे आमकां दिसता म्हाका खात्री आसा की येता त्या कार्यकाळात आमी जी लखपती दिदी म्हणटा पळय न्ही 11,000 लखपती दिदी ह्यो ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी करपाक शकतले हो म्हाका विश्वास आसा पयली लाख खंयचो काय जालें 11,000 लखपती दिदी ह्यो आपल्या पांयार उबे रावतल्यो आनी इको इट इज नॉट अ टर्नओव्हर इट इज अ प्रॉफीट 1 लाख रुपया तेन्ना आमी तिका लखपती दिदी म्हणटा पण हे आमी करप आमकां शक्य जातलें अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी हाज्या मार्फतूय वेगवेगळी कामां म्हणजे आमच्या सांगे भागात आसतले किंवा ज्या भागात ट्रायबल रावतात आणि विशेष करून एग्रीकल्चर सेक्टरात काम करता हे करपा खातीर आमचे हे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीज खूब बरें काम हे करपाक लागलेले आसा कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या सोसायटींचेर म्हणजे चॅक दवरता आसतना पॅक्स प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान नवीन खातें डेव्हलप केल्या उपरांत मॅक्झिमम पयले फावटी नाबार्डाच्या सहकार्यान फ्री ऑफ कॉस्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आमी कॉम्प्युटरायज करपाक शकले विदाउट तेंचे कसलोच बर्डन घालिनासतना आणि अजूनय बी हेतून स्ट्रीमलायन करपा खातीर आमी फाटले फावटी जे हाडलेलो बदल जे आसात हे म्हाका दिसता निदान फुडल्या फावटी अशा पद्दतीत फ्रॉड करपी सोसायटी ज्यो आसात 2-3 कंटिन्युअसली जेंची नांवां हावजानूय परत परत येता हाजेर खंय तरी ताळतंत्र जो आहा हो उरतलो हाचो म्हाका विश्वास आसा हावजींग ह्या विशयाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर आमी पयर जे डिस्कस केलां गोंयकारांक बरें घर मेळचें सरकाराचो ध्येय आसा म्हणून तर आमी आतां पर्यंत घर बांदपाक पयशे दिताले बांदलेले घर ताका दिवचे हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा येता त्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात ही स्कीम ह्या वर्सात फायनान्शियल इयरात चालू जातली जेणे करून सामान्य गोंयकाराक जाका घर ना ताका घर दिवपाचें काम जशें प्रधानमंत्री आवास योजना आसा त्याच धर्तीचेर आमी हे आवास योजना जी आसा पळय ही सुरवात करतले स्पीकर सर लँड रेव्हेन्यू ह्या सेक्टरात खूब मोठो बदल करता आसतना आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या मार्फत मागीर ती कोमुदा देवीची लँड आसूनी रेव्हेन्यू लँड आसूनी किंवा ह्यो सगळ्यो येता त्या ह्याच सेशनात आमी वेगवेगळे रिफॉर्म्स घडोवन हाडपाचे आहा आनी जेणे करून सामान्य गोंयकाराक दिलासो मेळटलो इतके हांव ठामपणे सांगू शकता कारण आमी पळयता की येता त्या काळाच्या भितर जेचे घर म्हणजे आमी म्हणटा की सर्वे जाल्लो तेन्ना ते मॅप जे सर्वे मॅपाचेर लागला पण ते लिगल काय इलिगल हांव ह्याच सेशनान ते कायदेशीर म्हणून ताका दिवपाचें प्रमाणपत्र दिवपाचें काम जें आसा पळय न्ही ते पयले फावटी ह्या सेशनान करता म्हाका खात्री आसा की ज्या मूळ गोंयकाराक जेचें घर जे 72च्या पयलीं घर आसलें आनी त्या प्लॅनार लागला तो अभिमानान सांगतलो की हय म्हज्या सरकारान म्हाका कागद दिलो की म्हजें घर जें आसा हें कायदेशीर आसा हें करपाचें काम ऑलरेडी सुरवात केलां आनी खात्रीशीर दिसा सांगता तें जाता तितके बेगीन मागीर तें कोणाचें पडलेलें घर जरी आसत आनी त्या प्लॅनार आसत जाल्यार ताका कोण आडोवंक येवंक शकचो ना तो जी पंचायत सर्टिफिकेट दितली ताका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट दितली दीस हे जी आसा ही लँड तुजी सेटलमेंट लँड आनी तुज्या नांवार आसा आनी पंचायत ताका सर्टिफिकेट दितली परत की हे घर जें आसा हें लिगल घर म्हणून तितून कोण इल्लिगल म्हणूंक शकचो ना हे पयले फावटी जातलें सांगता तुका
तो येतले तेन्ना डिस्कशन कर हांव तुका जें कितें करता तें आतां सांगना तुका जेन्ना करतलो पळय न्ही तेन्ना कळटलें तुका येतलो तेन्ना तेजेर तूं उलय मुद्दाम हय स्पीकर सर गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड हाच्या अंतर्गत ती हांगासर आशिल्ली घरां म्हाका दिसता कितली 30 वर्सां काय कितली तरी जाली 30 वर्सां चड जाली ते बाबडे वाट पळयता ते फ्लॅट जे आहा ते पडूंक पावले आतां जे आमचो चेअरमॅन बाब राजेश हेणी इनिशिएटीव घेतल्या आणि 30 वर्साच्या उपरांत ते फ्लॅट त्यांच्या नावार करपाचे घेतला म्हणजे ते डेमोलिश केले आणि थंय पावले ते आणि तांकां फ्लॅट दिले ते बट कांयच ना तेंच्यानी बेश्टो कागद आसलो तो कागदूय शेणला थोड्या जाणांचो ते रितसर सगळे गोवा रिहेबिलिटेशनान दिल्ले आहेत ते आता परत रिनोवेटूय जायना तांकां दिवन तेंच्यांनीच रिनोवेट करपाचे आमचो आनी बर्डन ना तांकां एकदांचे दिवन उडयता बट ह्या 3 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तांकां ओनरशीप डॉक्युमेंट जो आहा पळय न्ही वो रिहेबिलिटेशनच्या अंतर्गत